माई मोगाचो येवकार. भुरग्यानो, आज आमी एक काणी शिकुया. कोलो हो सगळ्या जनावरांमदी शिटूक आणि बुदवंत. ताका फटोवप सामके कठीण, पण तो मात कांय न्हय करून सगळ्यांक फटयता. अशाच एका कोल्याची ही काणी. हो कोलो आपले बुदवंतकायेन म्हातारीक कशी फटयता ते म्हातारे म्हातारे कुय कुय ह्या काणयेत सांगला. चला तर काणयेक सुरुवात करूया. एक असली म्हातारी सदांच रानांत वताली. सुक्यो बडयो पुंजायताली. घरा हाडून फू फू करून रान्नीत उजो करताली आणि रांदून जेवताली. एक दीस एका कोल्यान तिका बडयो पुंजायतना अडकिली. ये म्हातारे, बडयो खंय व्हरता गे? अबे कोल्या, बडयो व्हरता रांदूंक. फाल्यां म्हाजो हो नातू येतलो, तेका सान्नां उकडून घालूंक जाय. म्हातारीन खरें तेंच सांगलें. सान्नांचें नांव आयकना फुडें कोल्याच्या तोंडाक उदक सुटलें. लाळ गळयत ताणें विचारलें, म्हाका दितली मगे इल्लो सान्नाचो? हय रे बाबा, थेयता तुका इल्लो. यो तूं फाल्यां. अशें म्हणून म्हातारी बडयांचो भरो माथ्यार मारून चलूंक लागली. कोल्याक केन्ना एकदा सान्नां खाता अशें जाल्लें. तो म्हातारेच्या फाटोफाट चलूंक लागलो. म्हातारी घरा पावली. तिणें रान्नीत उजो केलो आनी ती सान्नां उकडपाची तयारी करूंक लागली. कोलो लिपून म्हातारी कितें करता तें पळोवंक लागलो. म्हातारेन सान्नन कोपरो रान्नीर दवरलो. हें पळोवन कोलो ल्हवूस म्हातारे म्हऱ्यांत गेलो. म्हातारे म्हातारे, आयजूच करता गे सान्नां? कोल्यान ल्हवूच विचारलें. हय रे बाबा, फातोड हेर येतलो म्हजो नातू. आतांच करून थेयता सान्नां. तूं सकाळीं यो आं. कोलो गेलो, पूण ताचें चित्त थाऱ्यार नासलें. परतून परतून ताका सान्नांची याद येवंक लागली. तो रातचोच म्हातारेगेर गेलो. म्हातारी भायरूच न्हिदिली. कोलो लीप चोरयां घरांत भितर सरलो. रांदचे कुडीचें दार ताणें आवाज करिनासतना तोकलून उगडलें. म्हातारेन ताचे खातीर सान्नांचो एक कुडको कडेक दवरिल्लो. तो कोल्याक दिसलो. कोल्यान तो कुडको मिटक्यो मारीत खाल्लो. ताका तो बरोच गोड लागलो. ताका आनीक खायन दिसलो. ताणें सान्नांचो तोप सोदून काडलो. तोप भरून सान्नां आसली. कोल्यान त्या सान्नांचेर आडवो हात मारलो. इतले म्हणसर तोपाचो आवाज आयकून म्हातारी जागी जाली. तिणें लापयां मोठो केलो. कोलो शिटकलो. म्हातारी रांदचे कुडींत येताशी पळोवन कोलो दारा फाटल्यान लिपलो. म्हातारी भितर सरतली आनी आपूण ल्हवूच भायर पळयतलो म्हणून तयारेन रावलो. पूण म्हातारी शिटूक आसली. तिणें दाराचे खांचींतल्यान कोल्याची शेपडी पळयली. सान्नांचो तोप आडवो पडला. तोय तिणें भितर सरचे पयलीं पळयलो. ह्या कोल्याक बुद्ध शिकोवंक जाय. म्हातारेन चिंतलें. तिणें रांदचे कुडींत भितर सरनासतना दार ओडून घेतलें आनी भायल्यान केळी घाली. भायर रावन तिणें म्हणलें, अरे कोल्या, तुका फाल्यां
पडला मरे. तू रातच्या वेळा रांच्या गोडीत कित्याक पावलो? चोरूंक राव सारकी बुद्ध शिकयता. कोलो भायर सरपाक वाट सोदूंक लागलो, पूण दारूय बंद आनी जनेलूय बंद. पळपा खातीर इल्ली लेगीत वाट ताका मेळिना. हेवटेन म्हातारीन कट्ट्यो पेटोवन इंगळे केले. तातूंत थोड्यो सुक्यो मिरसांगो उडयल्यो आनी दारा पोंच्यान रांदचे कुडीत धुंवर सोडलो. मिरसांगांचो धुंवर नाकात वचना फुडें कोलो घुस्मटलो. छीक छीक करून शिको काडूंक लागलो. कोण तरी पावात रे, म्हाका सोडयात रे अशें म्हणून आड्डूंक लागलो. करून आपल्या इश्टांक आपोवंक लागलो, पूण एकलोय ताच्या आदाराक आयलो ना. थोड्या वेळान कोल्याच्यो शिको बंद जाल्यो, कुयेली लेगीत आयकूंक येना जाल्यो. इल्लो इल्लो धुंवर उणो जालो. तेन्ना म्हातारीन नाकार पदर दवरून दार उगडलें. पळय जाल्यार भितर कोलो मरून पडला. अरे अरे अरे, मेलो मरे हो कोलो. म्हातारी आपले भितर बडबडूंक लागली. आता कितें करूं? वो हांगा कुसलो जाल्यार घाणी पडटल्यो. हाका भायर व्हरून पुल्ल्यार बरो. म्हातारीन ओडीत कोल्याक घरा भायर व्हेलो. एका झाडा मुळांत ताका उडयलो आनी खोरें हाडपाक गेली. म्हातारी खोरें घेवन यो जाल्यार कोलो उठून उबो रावलो आनी म्हातारेक लागलो चाळोवंक. म्हातारे म्हातारे, कुई 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 कुई. सन्नाचो तोप धुई 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 धुई. कोल्यान मान हालोवन म्हातारेक कुई केले आनी दोंगरार धांव मारली. खाणी सोंपली.